सुरुवातीक आमी गायन घेवया 837 पेज 20. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या मोगाळ भावमळीनो, आज मंगळार देखून तुमी तुमच्यो गरजो, तुमची मागणी, तुमचे आवडे, तुमचे आटेविटे, तुमची सपनां घेवन हांगायल्यान बायगेवन आंतुनीच्या पांयाशी दवरूंक पदवेदार भाग्यवंतो देवा लागीं आमचे पासत तो तांबो नासतना मागता आनी ताका लागून जाय तें बरेपण देवाचें ताचे उद्देशी आमी घेता. खुशाल जावया. असल्या मनान सगल्यो आमच्यो पिडा, सगले आमचे प्रोश्ट, कोणाक नोकरी ना, कोणाची पिडा वाडल्या, कोणाक कातीचें दुयेंस जालां, कोणाची भुरगीं बरीं नात, कोणाक दूख आयलां फामिलीन, कोणाक उपसेक घडला, कोणाची वस्तू सांडल्यात, हें सगलें घेवन तुमी हांगा आयल्यात. आयस आनी पयस जावन आयल्यात आनी भाग्यवंत तातूंत जेरूल तुमच्यो विनवण्यो आयकतलो, तुमची मागणी आयकतलो आनी देवा कडेन मागून तुमकां जाय तें दितलो. ह्या समयार सगळें आमचें ताच्या मुखार आमी मांडुया. ह्या मिसान कितलेच पावटी तुमचे पासत आमी मागता. सुरवातेकूच न्हय पूण मिसान जायते पावटी तुमची तेसावां आमी देवा मुखार बायगोन तातुनीचे विनवणेन घालता. तगलीं तुमची ही तेसावां तुमच्या मनांत आनी तुमच्या काळजांत हाडात ह्या मिसाची सुरवातेकूच आनी ती ह्या वेदीर घालून देवाक आमी भेटोवया. आज आमची हिंदू भाव भयणां आपली चवथ समरमतात. चवथ म्हळ्यार तांकां हार्वेस्ट फेस्टिवल. देव उदार आनी देव आपल्या उदारपणान आमकां जाय तें दिता. देव जाणार हेवूय ती मानून घेतात. आनी देव पदवेदार, ते तीन वस्तू आज ती समरमतात. देव उदार, देव जाणार आनी देव पदवेदार. तांचे पासत मागय अदीक करून आमची इश्ट आहात, आमच्या बराबर आमच्या ऑफिसान काम करपाचें आहात, आमकां बरें करपाचें आहात, तांकां करीत भाशेन
तांचे पासत मागुया आनीक तांचेर आनी तांचे परबेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी सगलीं तांचे पासत आज मागुया. आनी दिनवासतेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांचांक कुवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आपलो जोल्म दीस समोरुमतली आमचे भयणी रेजिना फेर्नांदीस हिचे पासत मागुया. बायगोंत आंतोनीचे मजतीन तिका बरी भलायकी आनीक तिचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बागयोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकांतांक आसतल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूच्या पाटल्यान वचूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या हें म्हणप सारकें. धर्मीक फुडारी जावंक सोदता तो बऱ्यांतलें काम करूंक सोदता. म्हणटोच फुडारी जावंक जाय गुन्यांवा मेकलो, एकूच पावट लग्न जालोलो, माणसुगेचो, शाणो, बिडेस, मर्यादीक एरांक येवकार दिवन तांचो परामोस करता तसलो, शिकोवंक इकूट न्हय सोरेकार ओ मारकूर, पूण दुलोब न्हय झगडी मांडटा तसलो ओ पयशांचे आशेचो, पूण आपलो घराबो बरे भाशेन चलयता आनी आपल्या भुरग्यांक सगळे मर्यादीन आपणाक खालती दवरता तसलो. जर कोण आपल्या घराब्याचो वडील जावंक लागलो तर तो देवाचे पवित्र सभेची मेहनत कसो घेतलो? तो हालींच धर्मान आयलोलो जावचो न्हय, ना जाल्यार तो गर्वान फुलोवन देंवचारा भाशेन त्याच फॉर्मळांक सांपडत. त्या खातीर ओ क्रिस्ती लोकां मदें तो बरे आबरूचो जावंक जाय, ना तर ओ क्रितीक सांपडोन तो देंवचाराच्या फासान पडटलो. कोण आयकयना तुगेलें.
तेच भाशेन प्रॉडक्ट सेवक मानेस न्हय 2 तोणाचे न्हय चड सोरोप येता तसले न्हय अल्को फायदो सोदतात तांतले पूण भावार्थाचो गूट नितोल काळजान मानून घेतात तसले जावंक जाय. पयलीं तांची चवकशी करची आनी तांचे सवे गुन्यांव ना जायत तर तांकां मुनियारपण दिवचें. तेच भाशेन बायलो जावंक जाय मर्यादेच्यो न्हय चाळयो उलयतात तसल्यो पूण माणसुगेच्यो सगळ्या वस्तूंनी खात्रीच्यो. प्रधान सेवक एकूच फावट लग्न जाल्ले मनीस जावचे. आपल्या भुरग्यांक आनी घोराब्यांक सारके चलयतात तसले. प्रधान सेवकाचें मुनियारपण बरे भाशेन करतीत ते आपणाक उंच पावडो जोडटले आनी आपणे जेजू क्रिस्ताचे दवरलेलो बावाट व्हडा दिरान परगटूंक पावतले. देवाचें उतोरें. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. परतून म्हणुया. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. बरेपणा आनी निती विशीं हें म्हजें गीत तुका सर्वेस्परा हें हांव घडून गायतां. सुपुर्णायेच्या मार्गार हांव चलत आसतलों. केन्ना म्हाका मेलूंक येतलोय. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. म्हज्या घरान चलतलो निर्मळ काळजान. कसलीच वायट चाल म्हज्या दोळ्या मुखार नाका. कायदे मोट्टल्यांचो हांव कांटालो दोत्ता. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. गुप्ती पेल्याचेर बोगलांटां घालता ताचें हांव तोंड फोडटलों. गोरवान भुजां वयर काडटल्यांक बोडायेन फुल्लोल्या काळजांक म्हज्यान सोंसूंक जायना. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. म्हज्या देशांतल्या भक्तिवंतांक म्हज्या घोराब्यान बिराड दिवंक हांव सोदून भोंवतां. सुपुर्णायेच्या मार्गान चलतात तांकांच म्हजे साकरेक हांव घालतलों. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोम्या. नाईम म्हटलोल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले 12 शीस आनी हेर खूब लोक. नगराच्या दारवंट्या लागीं पावतना एका मेलोल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हळें, रडू नाका. आनी फुडें येवन टिड्डेक हात लायलो. टिड्डी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी तो मेलोलो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस करून ती म्हणटाली,
एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो आनी ताची खबर आख्ख्या जुदेयांत सोरभोंवती गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. कोण पळय फाटल्यान उबे आहात तांकां सुवात कॉरिडरांत आहा वो वयर वसात मातशे. आमचे इगोजेंत उबे रावले म्हाका बरें दिसना. सुवात आहा. कॉरिडरांत कदेलां आहात आनी वयर आहा कोरार. मोगाळ भाव मडिनो, आमकां लुकासाचें शुभ वर्तमान परगट जाता आनी हें शुभ वर्तमान केरीत भाशेन ताणें बरयलां जुदेव न्हय त्या लोकांक, आपल्या लोकांक. कित्याक लूक जुदेव न्हय आसलो, वयस तो शिकिल्लो सावरिल्लो, पूण आपल्या लोकांक समजता तशें बरयलां. आनी ताच्या शुभ वर्तमानांत पयली येता ती काकूत, देवाची काकूत येता. दुसरे सुवातेर ताचें शुभ वर्तमान गोरिबां पासत बरयल्लें आसा. तिसरे सुवातेर समाजाचे देगेक भायर आयल्यान तांचे पासत. चवथे सुवातेर ओस्तोऱ्यांक खेरीत सुवात दिता तो. आनी हो शुभ वर्तमानाचो वाक्को जो आमी आतां परगट केलो आयकला तो फकत लुकासाच्याच शुभ वर्तमानांत मेवता, दुसऱ्या शुभ वर्तमानांनी मेळना. हाकाच लागून कित्याक लुकास ओस्तोऱ्यांक खेरीत मान दिता आपल्या शुभ वर्तमानांत. आनी देखूनच ओस्तोऱ्यां सवें तो दया मोया दाखयता जी जेजून दाखयली ताचो खेरीत उल्लेख करता. हातूंत जायत्यो बारीकसाण्यो आहात. नोगरांतलो पुष्कळ लोक आसलो, ताच्या शिसा बराबर खूब लोक. आनी 2 फावटी म्हटलां खूब लोक, पयले फावटी म्हटलां आनी मागीरूय म्हटलां खूब लोक. म्हणजे जायतो लोक तिका बुजवण दिवंक आयिल्लो, जायतो लोक तिका बरें आवडटालो, जायतो लोक तिचो तोरनो भुरगो मेला देखून गड्यो तोरणाटो जायत्यांक जाणांक पावतालो. आनी ती विधवा आसली आनी देखून ओदीक लोक चुरचुरतालो. म्हणजे विधवेक मागीर घोव मेलो म्हणटच तिका मान ना, आनी पुतूय मेलो एक दादलो पुरुश लिंगाचो तर घरांत ना, वस्तुरेचो फायदो काडटात. ह्या मनान बायगेवन लुकास हे शुभ वर्तमानांत दाखयता ओस्तोरेक जायतो लोक बरो करतालो आनीक ह्या तिच्या पुताक ते पासत जायतो लोक आसलो. दुसरे सुवातेर आनी एक बारीकसाण आहा. इका पळयतच जेजूक तिचे चुरचुरे दिसले. हरशीं मिलाग करपाक उरचोऱ्यांक करपाक लोक मागता जेजू कडेन, उरचोऱ्यांक कर, ओ म्हजो पूत म्हजी धूव सारकी पिडेंत आसा, तुजो हात लाय आनी तिका बरी कर, मोरणांचे तोरणेर आसा. आनी एके कडेन ती मेलोली, जेजू वचून तिका जीव दिता, जिवीत दिता. हांगाय हो मेल्लो कोणूच मागोना, न्हय म्हूण ही वस्तोरी मागोना, न्हय म्हूण बारांतले कोण मागोनात, पूण जेजू आपणाचेच वस्तू घेवन ही मिलाग करता. हांगा जेजूचें व्हडपण दिश्टी पडटा. मागिनासतना तो मिलाग करता. आनी कित्याक हांगा उतर वापरूंक ना, काकूत दिसली म्हूण वापरूंक ना, चुरचुरे दिसले. आनी चुरचुरे उतर हांव जायते फावटी सांगता आनी पोत्तून सांगल्यार तें वायट ना आनी म्हाका बरें दिसता तें सांगूंक. चुरचुरे म्हणल्यार ग्रेक भाशेन स्प्लांक्सनिझोमाय
स्प्लांकना ग्रेक भाशेन म्हळ्यार अंत कोळ्यो. स्प्लांक्सनी सोमाय म्हळ्यार अंत कोळ्यो आल्ल्यो जेजूच्यो. चुरचुरे अंत कोळ्यान तावन येतात. काकलूत बिस्ती तोंडांतल्यान येता. देवा आमी म्हणटा चुरचुरे, म्हाका ताचे चुरचुरे दिसले, म्हज्यो अंत कोळ्यो हालतात. अंत कोळ्यांतल्यान चुरचुरे येतात. आनी जेजूच्यो अंत कोळ्यो हाडल्यो. आनी होच लुकास हो 7वो आवेस्वर 15वे आवेस्वरांत वेचीक पुताची वोपार सांगता आसतना तुयी हेंच उतर वापरलेलें आहा. स्प्लांक्सनिझोमाय. आपल्या पुताक पळोवन बापायच्यो अंत कोळ्यो हाडल्यो. हें उतर दोनूय भाशेनी घालूं येता. अंत कोळ्यो जावन दादल्याच्यो आनी बायलेचो कुसवो सगळें भितर आहा. तें हालोवप म्हणल्यार चुरचुरे धरप. देव बापूय आनी आवय हें आमकां लुकासाच्या शुभ वर्तमान 15व्या आवेस्वरांत मेवता. देव आवय आनी बापूय. देव फकत बापूयच न्हय, ह्या बापायच्या रुपाकाल आवयचें रूप दिश्टी पडटा. ते अंत कोळ्यो हाडल्यो, कुसवो हाडलो अशें जाता. आनी हेंच उतर हांगाय घाल्लोलें आहा. कित्याक देव आमचे चुरचुरे कोत्ता तेन्ना देवाक अंत कोळ्यो नात. कित्याक देव एक आत्मो. पूण आमचें म्हणणें तें देवा विशीं. देवाक खाड ना, पूण आमी ताका खाडाचो म्हूण पळयता. कित्याक देवाक कूड ना. आनी कूड ना म्हणटच कुडीचे सांदे नात. पूण आमचें म्हणणें तें आमी देवाक लायतात. पोटांत तावन देव चुरचुरे कोत्ता आनी काकलूत दाखयता. काळजांत तावन न्हय, मोनांत तावन न्हय, पोटांत तावन. आनी हें उतर मुद्दम घालोलें आसा. जेजूक तिचे चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें रडूं नाका. मेलो जाल्यार रडटातूच. कोण ओगी करिना रडटात ताका. हांव केन्नाय शिमितोरींत मोडें घालता आसतना रडटात जाल्यार हांव तांकां ओगी कोत्ता. कित्याक मागणें आयकूंक मेवना तेन्ना हांव ओगी कोत्ता. रडोना कोण म्हणना. रडटा जाल्यार एक वेंग मारतात, बुजवण दितात, आत मारतात बुजांचेर, खाटीचेर आत मारतात. ही बुजवण दिवपाची पद्दत आमची. पूण जेजू एकूच उतर म्हणटा रडूं नाका. आनी जेजू आपलो आत ह्या तिड्डेक लायता, काशावांक लायता. आनी त्या भुरग्याक हुकूम घालता उठ. कित्याक ती रांड आसली आनी हो भुरगो एके भाशेन अनाथ आसलो. बापूय मेलो म्हणटूच अनाथ मनशान म्हणूं येता. दोगांय मेली म्हणटूच आमी अनाथ म्हणटा. पूण इस्रायेलान बापूय मरप म्हळ्यार हो भुरगो अनाथ जावप. देवाक आख्ख्या आदल्या कोरारांत आमकां मेवता देवाक अनाथांचो आनी विधवांचो मोग चड. कित्याक विधवांक लोक सतायता, अनाथांक लोक सतायता, तांची बाठां आपलीं कोत्ता. हाका लागून देव विधवांचो आनी अनाथांचो अदीक मोग कोत्ता. हेरांचो कोत्ता पूण तांचो अदीक कोत्ता. हें दिश्टी पडटा. जेजू जो देवाचो पूत आपल्या बापाय भाशेन तो दाखयता की म्हजो बाप विधवांचो आनी अनाथांचो अदीक मोग करता. तितलेंच न्हय, तुवें आनी वस्तू ती सारकी घातलेली ना. तुवें तिचे चुरचुरे दिसले. कित्याक देर इज इमोशन ऑफ ग्रीफ देर. आमकां 5 भावणां आहात. ने 5 भावणांतलें एक गरजेचें भावण आमच्या भितर इमोशन ऑफ ग्रीफ. कोणूय मेलो जाल्यार ही आमची भितरली भावणां इतली दुखवतात की कोणाच्यानूय ती थारावंक जायनात. आमकां सोंपें ओगी राव म्हणून. पूण ही भावणां रडोवन भायर काडल्या बगोर सोंपनात. रडोवंकूच जाय. सगल्यो गोत न्हू पूण आयकता तेन्ना आमी रडटा. आमच्या दोळ्यांतलीं दोन दुखां येतात. इट इज द इमोशन ऑफ ग्रीफ. आनी हें सगल्यांक दोत्ता इमोशन.
कोणूय गोडे भायल्यान दाखयना जायत पूण भितरल्यान हें इमोशन सगल्यांकूच आहा आनी जेजू हें इमोशन आपलेंय कोत्ता जेजूकूय कितें तरी भोगलें भितर emotion of grief is communicated to Jesus, not only to this woman and to those who were around her, but also to Jesus. And ekdom गरजेचें. Emotion of grief केन्ना येता दोनदां येता. एक पावट तुजो कोणूय गोरचो लागशिलो मेलो तेन्ना आनी दुसरे पावट इमोशन येता तुका एके सुवातेवेलो काडून तुका दुसरे सुवातेवेलो धाडटा तेन्ना इमोशन ऑफ ग्रीफ म्हणजे म्हाका ही सुवात उणें जाता म्हाका ही मनशां उणें जातात आनी हांव गावो घेवन येता तेंय इमोशन ऑफ ग्रीफ मेला तेन्नाच न्हय आतां एकलो मनीस एकली टिचेर जायतीं वर्सां एका इस्कॉलान शिकयताली तिका ट्रान्सफर आयल्या इमोशन ऑफ ग्रीफ हिट्स हर हार्ट तिका वसोंक नाकाशें दिसता तिचीं भुरगीं तिका बरीं कोत्तात तिची बाराबरचीं तिका बरीं कोत्तात हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस तिका बरीं कोत्ता ह्या भुरग्यांची आवय बापूय तिका बरीं कोत्तात थंयसरलें सोडूंक भितरल्यान रडटा इमोशन ऑफ ग्रीफ आनी हें कोणाच्यानूच थारावंक जायना हें इमोशन तें ओ कोणाक पाद्रीक आनी माद्रीक ट्रान्सफर येता तेन्ना जायत्या वर्सांनी इमोशन ऑफ ग्रीफ will hit us very hard. एक फिरगोस सोडूंक वचूंक जावं एका पादविकाराक जावं एका पातकुराक अवघड लागता कित्याक लोकां मदें आनी ताचे मदें हो संबंद आसलो इमोशन ऑफ ग्रीफ काजार जातली दुवेक इमोशन ऑफ ग्रीफ तिका आपल्या बापायचें घरदार सोडूंक जाय न्हवऱ्यागेर वचूंक जाय आमकां दिसता तें सोंपें तितलें सोंपें न्हय तें इतलीं वर्सां आवय बापाय सांगता भाव भयणां सांगता वाडल्या आख्खें घर सोड आनी सदांकाल तूं थंय आसतली केन्ना एक दीस रावूं येता तुज्यान सदांच रावंक जायना इमोशन ऑफ ग्रीफ असली इमोशन जेजूकूय आसली आनी सगल्यांक आसली आनी सगल्यांक आसतलीच आनी इमोशन कशें आमी तारपाचें व्हेरी डिफिकल्ट आमी तर मानून घेना आमची गोत जाल्यार तें इमोशन वेचना ते इमोशना कडेन डायलॉग करूंक जाय चाली बली करूंक जाय दूख जाला दुखा कडेन तूं उलय हां तुजो भाव उणो जाला तुजो घरकार उणो जाला तुजी पोतीण उणें जाल्या उलय तेचे कडेन आनी सांग हांव बोलिश्ट आहां म्हाका बळ दी सायबा आनी मागीर देवाकूय भितर काडटाय देवाक काडलो आनी तूं तरी इमोशना कडेन डायलॉग करिनाय तें इमोशन तशेंच उरता मागीर भायर सोदतलें केन्नाय जाल्यार तें इमोशना कडेन उलोवन तें भायर आनी रडूनय भायर काडूंक जाय रडलें म्हणटूच सगलें उणें जाता आनीक तें इमोशन ऑफ ग्रीफ येता तेन्ना ओन्ली गॉड कॅन क्युअर अस फकत देवाच्यान सारकें करूं येता आनी कित्याक म्हणटा हांव हें कित्याक भितरल्यान खावटें पडटा देर इज अ वेकम क्रिएटेड इनसायड अस नो वन कॅन फील दीस वेकम एक्सेप्ट गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स प्रेझन्स एंड हीज पावर कोणाच्यान तें बरूंक जायना आनी कितलो तेंप हें इमोशन उत्ता म्हजी माय म्हणटाली तिची भयण मेली माय ओडली दुसरी भयण मेली तिका बरेंच दूख भोगलें कित्याक ही भयण तिचे खबरीक जायते फावटी येताली आनीक सुमार 5-6 म्हयने ती दुखांतूच उरली कित्याक हांवें म्हज्या आवयक दुखांत केन्नाच पडूंक ना पाय मेला तेन्ना लेगून पाय पयलो मेल्लो तिणें तें मानून घेतलें तितली दुखी जावंक ना ती पूण भयण मेली तेन्ना दुखी जाली कित्याक एकेच आवयच्या कुसव्यान ती संभोवली हे संबंद अदीक गरजेचे आनी 6 म्हयने जाले उपरांत
सुमाराची जाली ती आनी विचारले हांवें बरी जाल्या हितू रडोन दीस काडटाली भयण मेल्या देखून पाय मेला तेन्ना लागून तितली दुखी जावंक ना तिणें म्हाका म्हटलें ओय आतां हांव कित्याक 6 म्हयने पासून जेन्ना ती कूड कुसता शिमितोरीन तेन्ना हे संबोवन ताजे उत्तात कुसल्या उपरांत हे संबोवन अदीक करून भाव भयणां मदले एकेच आवयच्या कुसव्यान जाल्यान ती बाराबोर ती खेवतात भोंवतात खातात पियेतात एकेच ताटांत आनी एकाच कोपान हो संबोवन गोठ तो सोंपेपणी मोडूंक जायना आनी तिणें म्हाका म्हणलें 6 म्हयने जाले तिची कूड कुसली म्हज्या काळजाक बरें दिसलें कित्याक हें संबोवन उणें जालें हें मनशाचे वाटेन पूण देव आमी मागता तेन्ना आमच्या काळजान जें खावटें जाता कोण आमचो संपलो तेन्ना देव आपले कुरपेन तें भरून काडटा ही देवाची कृपा आनी हे भाशेन देव आमकां पावता आमी मागोना जायत लेगून जाल्यार तो ते वेळार आमकां बुजवण दिता न्हू जाल्यार केन्ना केन्नाय कोण मरता तेन्ना एक आवयचो पूत मरता तेन्ना सगळ्यान दूख तिका थोड्यो आवय आहात एक आवयक हांव वळखतलो 100 वर्सां तिची येयली आनी तिचो पूत सुमार 40 वर्सांचो आसतो मेलो आनी तिका घोडी तेन्ना 60 वर्सां आसतलीं 60 ती आनीक 40 वर्सां सदांच काळें घालून रावली सदांच दुखी आसली म्हज्या कुसव्यांतलें फळ तें आनी कोणाच्यानूच म्हाका बुजवण दिवंक जायना फकत देवाच्यानूच केन्नाच तिच्या आंगाक हांवें धवें घातलेलें पडूंक ना सदांच काळें 100 वर्सां उरलीं आनी 100 वर्सां आपल्या पुताचें दूख तेणें काडलें तिचो घरकार मेलो तिका तितलें दूख जावंक ना पूण पूत मेलो त्या पुताचें व्हडलो पूत दूख काडलें हे भाशेन हें खावटें पडटा तें फकत देव बरोवन हाडटा ती म्हाका म्हणटाली देवूच म्हाका आदार दिता कित्याक हांवूय मरपाची कित्याक हो म्हजो मालगोडो आपुरबायेचो पूत हे भाशेन हे मरणाचें ग्रीफ म्हणटा ती दूख म्हणटा ते फकत देव काडून उडयता तिका 6 म्हयने न्हू 40 वर्सां सुमार कित्याक तो मेला तेन्ना ती 60 वर्सांची आनीक 40 वर्सां हें दूख घेवन रावली ती आनी ते पासत सदांच मिसाक वेताली आनी मीस केन्नाच सोडिना बरी ना जाल्यार लेगून मिसाक येताली हे भाशेन 100 वर्सां उरलीं हें दुखाचें खावटें देवान भरून काडलें आनी ते पासत हांव म्हणटालो जेजू हे बायलेक कोणें मागूंक ना ताका जिवंत कर म्हूण आपशींच गेलो बुजवण देव दिता देव आमकां भुरग्याचें देणें दिता आनी तोच देव त्या भुरग्याचें देणें व्हरता भुरग्याचें देणें आवयचें न्हय ताचें तें हें आमकां दाखयता तुमचीं भुरगीं आसतना मरतात तेन्ना देव आमकां दाखयता भुरगें म्हजें हांवें तुका दिलोलें म्हाका जाय तेन्ना तें संभोवलां आनी म्हाका जाय तेन्ना हांव तें व्हरतां अशें देव आमकां म्हणटा आनी बऱ्याच भर बुजवणूय दिता आमकां खुशालकाय दिता जल्मान आनी दुखान बुजवणूय दिता असलो आमचो देव बायगोंत आंतोनीन मेलोल्यांक जिवंत केलें जिवीत दिलें ताचे कडेन जायना तसलें कित्याक जेजूच म्हणटालो हांवें केल्यात ताचेहून अदीक व्हडत्यो वस्तू तुमी कोत्तल्यात ओ भाग्यवंताक हे भाग्यवंताक देवान पदवी दिली आगोस्तीन भाग्यवंत आंतोनीक मेलोल्यांक जिवींक करूंक इतलो पदवेदार आनी जेन्ना आमी हांगा येता हांव जायते फावटी आमचो भावार्थ मेला जायते फावटी आमचो विस्वास बोंगला जायते फावटी आमचो मोग मेला पूण हे कांयच ना कशें निराशी जावन रावता तेन्ना हो सांत आंतोनी आमकां जिवीत दितलो तो आमचे पासत मागतलो तो आमकां बुजवणूच न्हय पूण हें जिवीत जें आमचें भावार्थाचें मेलां बोरवंशाचें मेलां मोगाचें जिवीत मेलां तें आमकां तो पुत्तून दितलो होच तो पदवेदार भाग्यवंत आंतोन जाका
आमी मुंगडाराच्या मुंगडाराक येसवातीक वेता आनी तो जायते जाणांक बरेपणान बोधता. कितलीं जाणां सांगूंक गेल्यार जायते आसतले. कसल्यो कसल्यो पिडा ताणें बऱ्यो केल्यो नात. कॅन्सराच्यो पिडा हांगा बऱ्यो जाल्यात, कातीच्यो पिडा कितल्योच बऱ्यो जाल्यात. तेची कात कुसोन कबार जाताली आनी लोक म्हणटालो कूळ पयलींच कुसल्या म्हजी. असली पिडा ताणें बरी केल्या. आनीक दुबाव, दोतोल्यांचे दुबाव काडल्यात. कोणाची घरां बरां कोण वतालो ती पोत्तून दिल्यात. बाठां कोण वतालो ती पोत्तून हाडल्यात. ते बाट गेलेंच म्हूण समजलें, पोत्तून दिल्यान ताणें. असलो तो मेलोल्यांचो सांत. आनी ते पासत तो आज शुभ वर्तमानाचो वाको जो आसला तो आमकां जायती जाणवाय दिता. आमच्या दुखान देव आहा आनी आमकां तो आदाराक येता आनी सगलें आमचें शेणलोलें पोत्तून आमकां दिता. जेजून तशें केलें. हो जेजू हांगा येतलो आल्तारार. तुयतान आमच्या काळजांत येतो, आमकां बुजवण दितलो, आमकां गोठाय दितलो. आमच्या दुखान आमचो कोणूय मेल्लो आहा आनी तें दूख आजून आहा, जो गावो जिवो आहा जाल्यार तो पेकयतलो. असलें आमचें दूख, आमची असली इमोशन्स आहा ती भायर काडुया, ताचे कडेन उलोवया. इमोशन्सां कडेन उलोवया आनी जेजू कडेन उलोवया. आनी ही आमची इमोशनां तो सारकी कोत्तलो. हेंच देणी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां सगल्यांक मागून घेवया. मोगाळ बांबडीनो आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार बायगोंद आंतोनीचे विणवणेन देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी बापाची काकलूत अणभवून संदान संस्कारा वरवीं त्याच बापाची काकलूत पोरजेक वांटूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्या मदें मोग, बोगसणें, सोंसणिकाय, दया आनी हेर शेगून वाडत वचूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या मागणें करता तुका. आपलो वाडदीस समोर उरतले रेजिना फर्नांडीस हिणें ह्या मिसा बलिदानाचें इंतेसांव भेटयला. तर दोनिया देवान तिका बरे भलायकेन सांबाळूं म्हूण आनी तिचेर शुभम आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा मोगाळा, आमची इंतेसांवां तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमची दुखोलोलीं काळजां आसात, गाव्याळ जाल्लीं मनां आसात, हीं सगलीं तुजे मुखार दवरता. तुजो हात लावन आमकां बरी कर आनी आमकां नवें जिवीत दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C2 पेज 28. आमची बोले वरदाना निस्कोळोकोस ताका हाडोस. लोयाळ बापा
भयणीनो आनी बाबांनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामूळ मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमचे आनी आगे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर्गींच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक बायगेवन आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तूवेलें आमचें काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्या आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वामिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भोगताच्या मनांक ओ समोरोम आमी करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरोंतोरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
Babartaco good porgo tuya. तुझ्या कुर्सानी पुनोशी होद पोटा पोरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रोगोत शेवतोले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांचे हांगासर आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी हांगासर जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिचो निर्मोळ पोथी बागेवन जुजे बागेवन दौरून दोता बागेवन आंतोनी आमच्या आस्कऱ्या बागेवन जुजेवाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बोर वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबामळींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा कोती नोंद तरलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. काटिली आमची काकुतकोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकुतकोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and only to them. If there are other people present, maybe other Christians also, people of other faith or people who do not believe in anyone, you are not allowed to come and join the line with your open hands to receive the body of Christ. We remain standing only when we receive Jesus in our heart. We can either kneel or sit or stand. खोमियांच्या वेळार आमी गायन घेवया R38 पेज 196.
वाटकी रोशनी तुझो लोयताय तूच मोजो राजा कृपा काकलू मुपोन वाटाय देवी जिवितान बोरताय जेसू तू मोजिवो omru cividazo daruk duhon viazo kulvor sorvonizo Jesu tu mojivo omru cividazo daruk duhon viazo kulvor sorvonizo तुझ्या हातात जीवप्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणे मोशी तुझी विणे ना शांती ना परवासो तुझ्या हातात जीवप्राण मोजो तूच मोजो आसरो जिणे मोशी तुझी विणे ना शांती ना परवासो जेसू तू मोजिवो omru cividazo daruk duhon viazo kulvor sorvonizo Jesu tu mojivo omru cividazo daruk duhon viazo kulvor sorvonizo उभी राहूया प्रार्थूया मोगाळ आणि विस्वाशी बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणाच्या बोडान बायग्योंत आंतोनीची देख घेवन आणि ताची विनोवणी मागून तुझ्या मोगान सदांच स्थिर रावंक आमकां फावो कर आनी तुवें आमचे जिणेन सुरू केलाय ते आमचे पवित्रतायेचें काम स्वामी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूं संपूर्णायेक पावय या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन मोहन सायबिणीच्या नोवेनांक आनी पोरबे दिसाक कलेक्शन जालां 70,5,810 रुपये गेल्ल्या मंगळारा दीस कलेक्शन जालां 40,05,220 रुपये तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता आमची इगुर्जेक बायगोन आंतोनीक भेटयल्ले तुमी उदारपणान जाय ते दितात हांगाच न्हय पूण कितलींशीं डोनेशन मंगळाराची येतात आनी लोक आपलो तुमी सॅक्रिफीस करून ते आमकां दितात आनी ते आमी बऱ्या कामांक वापरता आमची इगुर्जेकूच ते पासत तुमचेर बायगोन आंतोनीचे विनोवणेन देवान आपली विंचलेलीं आशिर्वचनां वतूं तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक बरे भलायकेन सांबाळूं आनी सगलीं जीं कामां तुमी हांगा घेवन येतात ओ रावतात बायगोन दांतोन कोत्तलो म्हूण ती सगलीं तुमची शांती पावूं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार
बागेवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागेवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमीत आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येतां आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खाल ते पुडी मागता. नोमान तुका बागेवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान आनी सोरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंते बरीत काडीस तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडियोत्मेच्या देण्यांनी बोदतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवंशान रावता. बागेवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण हांव मागतां आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय तें बागेवंत आंतोनी कडेन माग. ओरचुऱ्यांच्या बागेवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजी पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोंती कोर. आमेन. फादर हायसिन कुमसुंदरीन बसतलो आहात त्या कॉरिडोरान. कोणाक तरी तुमकां कुमसार करूंक जाय, थंय वचून कुमसार जावचें. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.
ओ सूर्या तुझी